कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. कारवारचो पूल कोसळलो, 6 दशकांची साथ संपली. वादळी पावसाच्या तडाख्यात पूल जमिनीदोस्त. शेकडो नुस्ते मारतलो गेलो आधार. कारवार सोमाराक रात्री जाल्ल्या मुसळधार पावस आणि जोरदार वाऱ्याच्या तडाख्यान करवाडातलो जुनो पूल कोसळलो. सुमार 6 दशकांपासून लोकांक येवच्या खातीर म्हत्वाचो आशिल्लो हो पूल आता वाहतुके खातीर बंद जालो आसा. मुर्डेश्वरचे आर.एन. शेट्टी कंत्राटदारान हो पूल बांदिलो. या पुलाचे उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगडे हांचे हातीन जाल्ले. बरीच वर्सां या पुलान या भागातल्या लोकांक जोडून दवरिले. पूल बंद जाल्ल्यान लोकांची गैरसोय वाडील असून या भागातल्या शेकडो नुस्तें मारतल्यांक मोठो धक्को बशिल्लो आसा. काळी न्हंयत नुस्तें मारपी बरेच नुस्तेमार या पुलाचेर उबे रावन नुस्तेमारी करताले. ह्या कारणान हो पूल फक्त वाहतुकीचे साधन न्ही तर स्थानिकांच्या उपजिविकेचो म्हत्वाचो आधार आशिल्लो. प्रशासनान तात्काळ पळोवणी करून पर्यायी व्यवस्था करची अशी मागणी स्थानिक लोकांनी केला. अमृत महोत्सवी जन्मदिसाची भांगराळी परबी. श्री युथ महाबळेश्वर येसू नाईक, मुळगाव इरपागे कारवार, सध्या मुंबई रावपी. हांचो अमृत महोत्सवी अर्थात 75वा जन्मदीस 10 जून 2026 दिसाक साजरो जाता. त्या निमित्त तांकां बायल सौ मिता महाबळेश्वर नाईक, पूत श्री मनीष महाबळेश्वर नाईक, सून सौ संगीता मनीष नाईक, पूत श्री योगेश महाबळेश्वर नाईक, सून सौ वर्षा योगेश नाईक, नात मायरा मनीष नाईक आणि समस्त नाईक कुटुंबा कडल्यान मना काळजासावन शुभेच्छा आणि तांकां निरामय उदंड आयुष्य लाभो ही ईश्वरचरणी प्रार्थना. बाबा, तुम्ही आमच्या सुखासाठी आयुष्यभर घेतलेले कष्ट आणि दिलेले संस्कार आमच्यासाठी सर्वस्व आसात. 75व्या वर्षात पावल दवरताना तुमचे आयुष्य निरोगी, आनंदी आणि शांततेत वतू हीच शुभेच्छा. श्री युथ महाबळेश्वर बाब आमचे कोंकणी बातमीपत्र नियमित आवडीन आयकतात म्हण तांकां तांच्या आवडीच्या कोंकणी बातमीपत्रांतल्यान कोटी कोटी शुभेच्छा आणि साष्टांग दंडवत. कारवार हळगा मार्गावेली परिवहन बस सेवा हुळगा गावात वाडोवची मागणी. कारवारच्यान हळगा गावापर्यंत धावची कारवार हळगा बस सेवा हुळगा गावापर्यंत विस्तारित करची अशी मागणी हळगा हांच्या ग्रामस्थांन करून कारवार डेपो व्यवस्थापक सौम्या नाईक हेमकां निवेदन दिले. सध्या कारवार बस स्थानकांतल्यान दररोज सकाळी 6:30 वाजता आणि दनपारा 2:15 वाजता हणकुणजूग मार्गान हळगा गावासाठी बस सेवा उपलब्ध आसा. जाल्यार हळगा गावापासून 2 किलोमीटर अंतराचेर आशिल्ल्या उळगा गावापर्यंत ही बस सेवा वाडोवची अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली. या मागणी फाटले कारण स्पष्ट करताना हळगा गावचे प्रमुख कुमार नाईक हेमी सांगले की बस सेवा फक्त हळगा गावापुरती आशिल्ल्यान हुळगा गावचे विद्यार्थी तसेच सर्वसामान्य नागरिकांक मोठ्या अडचणीचो सामनो करचो पडटा. बस सेवा हुळगा गावापर्यंत वाडयल्यान विद्यार्थ्यां बरोबर रोज प्रवास करच्या नागरिकांक मोठो दिलासा मेळटलो. हाजेर प्रतिक्रिया दिताना कारवार डेपो व्यवस्थापक सौम्या नाईक हेमी या मागणेची तात्काळ पळोवणी करून योग्य तो निर्णय घेवचे आश्वासन दिले. या वेळार मनोज नाईक, योगेश नाईक, उदय नाईक सहित गावातल्या प्रमुख उपस्थित आशिल्ले.
ಈಗ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಳಗ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೋಗ ಹೋಗ್ತಾ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕಾರವಾರ ಬಂದು ಮತ್ತೆ 8 o'clock ಮತ್ತೆ ಟ್ರಿಪ್ ಇದೆ ಅದೊಂದು ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇನ್ ಟೈಮ್. ಈ ಟೈಮಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋ ಜನರಿಗೂ ಅದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಇದೆ. ಇದೇ ಟೈಮಿಗೆ ಹುಡುಗನ ಹೋದ್ರೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆಗುದೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಕಳಿಸಿ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಬೇಡ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇದಾಗಬಾರ್ದು ಪಂಚಾಯತ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ಆಗ್ತದೆ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ಈಗ ಕೆಲವರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು कारवार ग्रामीण भाजपच्या SIR पथकाची विशेष बैठक संपन्न. कारवार भारतीय जनता पक्षाच्या कारवार ग्रामीण SIR पथकाची विशेष बैठक भाजप राज्य उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला मतदारसंघाची माजी आमदार श्रीमती रुपाली संतोष नाईक हंगेला उपस्थितीत माजाळी हिंगा विश्वकर्मा सभागृहात तसेच चित्ताकुला सदाशिवगड पुरुषोत्तम सभागृहात पार पडली. यावेळा रुपाली संतोष नाईक यांनी मतदार यादी सुधारणा मोहिमेसंदर्भात BLA-2 बूथ अध्यक्ष सदस्यांची टोळी आणि महिला प्रमुखांच्या बैठकीत मार्गदर्शन केले. मतदार यादी पारदर्शक आणि अचूक असणे गरजेचे असे रुपाली संतोष नाईक यांनी सांगले. ह्या खातीर नेमिल्या पथकातले सदस्य BLA-2 बूथ अध्यक्ष आणि इतर कार्यकर्त्यांनी आपापली जबाबदारी नीट पार पाडूक जाय. तसेच कोणीच पात्र मतदार यादीतल्यान वंचित राहू जायना हाची काळजी घेऊक जाय असे त्यांनी सांगले. पात्र मतदारांची नावा मतदार यादीत समाविष्ट जावचीसाठी आणि मतदार यादी पारदर्शक दवरचीसाठी पुनरावलोकन प्रतिक्रिये खातीर नेमिल्या सगळ्या टोळीन सतर्क राहू जाय असे श्रीमती रुपाली संतोष नाईक यांनी सांगले. माजाळीत जाल्ल्या या बैठकीत कारवार ग्रामीण अध्यक्ष सुभाष गुणगी, BLA-1 राघू भट, मंडळ प्रधान कार्यदर्शी सुरेश देसाई, राजेश वसाळीकर उपस्थित आशिल्ले. तसेच चित्ताकुला बैठकीत जिल्हा उपाध्यक्ष संजय साळुंके, मंडळ अध्यक्ष सुभाष गुणगी, मंडळ प्रधान कार्यदर्शी सुरेश देसाई, BLA-1 राघू भट, महाशक्ती केंद्र अध्यक्ष दीपक देसाई, शक्ती केंद्र प्रमुख BLA-2 आणि बूथ टोळीचे सदस्य उपस्थित आशिल्ले. 2002 ची मतदार पट्टी कोणाक पावला. आम्ही कितें केला तर 2002 चे मतदार पट्टी बी आज ते 2002 मतदार पट्टी 2005 मतदार पट्टी दोनूय दवन आम्ही कंपेर करून बूथ अध्यक्ष एक राउंड घालून बसून हांगा बूथ अध्यक्ष BLA-2 हे 2002 भितर कोण आसले तेमगे नाव घेवन मुखाल्ले कोण 2025 भितर कोण ना नवीन मतदार ते हे भितर कॅटेगरी ना जाल्लो त्यांना बाहेर गेले रावतात. कोण जॉबा गेल्लो आसा, कोण बाहेर गेल्ले, खंयची फॅमिली भायर आसा, जावं कोण मुंबय लग्न दिला अशें करून आतां ह्या टायमार तेमी आमगे कारवार आसा म्हणल्यार आमी कारवार माजाळीचे महाशक्ती केंद्र आसा म्हणल्यार तेमगेले आमी मतदान दिवचे हक्क करून दिवंक जाय. तेन्ना BLA-O म्हण ऑफिसर आमकां अंगणवाडीचे किंवा कोणा तरी घायल्लो आसा तेमकां आमी संपर्क करून घेवन तेमचे बरोबर बसून आमी ही मतदार पट्टी भितर एक एक घराक आमगेले सगळे बुथाचे अध्यक्ष आनी थंय रावले सगळे आमगेले कार्यकर्ते बंधू घर घर विजीट दिवका आनी तेमगेले एक मतदार पट्टी भितर कोणाल नांव आसा तें बरोवन घेवपा. तें बरयले नंतर तुमी तेमगेले घरा गेले तेन्ना 5 लोक घरा आसा म्हणल्यार 3 लोक उपस्थित आसा, 2 लोक ना. कोण ते गोंया कामां आसा खंय आसा बट तेमगेले हांगा नांव भायर वोट घालचे रपतले परंतु हांगा तेमगेले नांव येवचे जाल्यार तेगेले भाव भयणी बी सगळे 2002 भितर मतदान केलें रावता. ते उपस्थितीन आमकां 2025 भितर तांकां मतदान करपाचें. कोण बी आमगेले मतदार क्षेत्रांतल्यान आज आमी खूब इतके घर पळयतात. आमी प्रचाराक गेले तेन्ना खूब घरात चावी रपता ऐका न्ही तेमकां टॅक्स फिक्स सगळें करता घर रावता परंतु तेमकां घरात चावी रपता. घराक कोण तरी एकटो रपता, 4 लोक भायर रावतात. असे आता थोडे लोक घरात येतात कारवार बरें इम्प्रुवमेंट जावं लागलो म्हणून आता सगळे सोड कारवारा येईल रपता. रिटायरमेंट जावन कारवारा येईल रपता. तेमकां सगळे वोटींग आमी मतदान कर दिवं जाय. आनी भायले लोक कोण खाली तेमी कामा खातीर येयल्ले हांगा खाली कामा खातीर येयल्ले लोक आतां ते भाडे खाली गेला तेमकां नोट करता तुमी कितले लोक आतां आमगेले 25 वोट तरी एक बुथा भितर मायनस जाल्यार
258 बूथ कितले जाले खूब इतले जाता मतदान ते आमकां कळना आमी कितें करता ते इलेक्शना टायमार रातीन सगळे लोकांक चिटी दिता मतदान घालचे खातीर चिटी बी दितात पार्टेच्या घरघरा पार्टेचे मतदान 5 लोकांक 5 आमी चिटी धाडणार बी आमी वोटींग करता टायमार आमी ते नांव सोदतना नांव मिस्टेक करता ताका वोटींग करूं जायना थोडीच लोकांक कमी म्हळ्यार एक 4-10 तरी वोट आमकां मायनस जाता म्हळ्यार ते वोटींग करूंक ना टायम जाता किंवा तेमगेलें नांव मिस्टेक जाता रुपाली संतोष नायक म्हणटा रुपाली नायक रावता संतोश रावना बापाल नांव रावना नाजाल्यार नायक आसलो कारण पेडणेकर जालो रावता पेडणेकर आसलो कारण गांवकार जालो रावता अशी करून सगळे चेंज जालो रावता. भारताच्या स्वादिष्ट परंपरेक आधुनिक स्पर्श दिवचे नाव मल्लिकार्जुन ॲग्रो फूड्स अँड ॲरोमॅटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड, शंकर फूड पार्क, सदाशिवगड, कारवार. 1991 पासून विश्वास, गुणवत्ता आणि उत्तम चव यांचं संगम. टोमॅटो, चिली, सोया सॉस, सिरप, सीझनिंग पावडर आणि बरेच काही. घरगुती जेवण असो किंवा हॉटेलचं खास मेन्यू, प्रत्येक खाण्याक दिता खास चव आणि परफेक्ट टच. ताजेपण, झणझणीत चव आणि वेगवेगळ्या फ्लेवरची शानदार रेंज, जे ज्युसा खातीर, बेकरी, डेअरी आणि फार्माक उपयोग जाता. ISO प्रमाणित गुणवत्ता आणि ग्राहकालो अढळ विश्वास. प्रत्येक उत्पादनात उत्कृष्ट गुणवत्ता आणि सातत्य. प्रत्येक जाग्यार चव आणि सुगंधाची खास मजा. प्रामाणिकपणा ही आमगेली पॉलिसी न्ही तर आमगेले तत्व आसा. तर आदेश स्क्रीनाचेर दिल्ल्या नंबराचेर संपर्क करा. मल्लिकार्जुन ॲग्रो फूड्स अँड ॲरोमॅटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड, शंकर फूड पार्क, सदाशिवगड, कारवार. गोकर्णात संगम नाल्यात वाळू साचिल्ल्यान महाबळेश्वर देवळात उदक. कारवार. संगम नालो समुद्राक मेलच्या जाग्यार मोठ्या प्रमाणात वाळू साचून ढीग तयार जाल्ल्यान सोमाराक पडिल्ल्या मुसळधार पावसाचे उदक अडकून सोमसूत्र मार्गान थेट श्री महाबळेश्वर देवळाच्या गर्भगृहात गेले. सतत पडच्या पावसाक लागून दनपारच्यान देवळात उदक येवच्याक सुरवात जाली. ह्या कारणान भाविकांक स्पर्श दर्शन बंद केले. नंदी मंडपांतल्यान भायल्यानूच दर्शनाची व्यवस्था केली. तशेंच दनपारची महापूजा उशिरान पार पाडली. देवस्थान प्रशासन आणि कर्मचाऱ्यान पंपाच्या मदतीन उदक भायर काडचे प्रयत्न केले. JCBच्या मदतीन संगम नालो समुद्राक मेलचे जाग्यार साचिल्ली वाळू हटयली आणि उदकाचो प्रवाह सुरळीत केलो. खबरदारीचो उपाय म्हूण सांजेची सगळी पुजा सेवा बंद दवरली. पावसाळ्यात संगम नाला वाठारात वाळू साचून अडथळो जातालो हाची पुरू तयारी करून नियमित साफसफाई करचे आवश्यक असताना प्रशासना खंयच्यान सातत्यान दुर्लक्ष जाती आशिल्ल्याचे आरोप स्थानिक नागरिक करतात. ह्या कारणान देवळाक उदक उरचे परिस्थिती निर्माण जाल्ल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आसा. ಮೂರು ಇಂಚು 32 mm ಹಾಂ 3 ಇಂಚು 3 ಇಂಚ್ 32 mm ಹಾಂ कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्येचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.